शिरोड्या स्वायन फ्लून एकलो गेलो. फोंडे शिरोड्या वाठारांत स्वायन फ्लूचे 4 दुयेंती मेळ्ळ्यात. भलायकी खात्यांतल्यान कळटा एका दुयेंतीक स्वायन फ्लू बरोबर बाकीचीं दुयेंसां आशिल्ल्यान खंय तो सोंपलो. भलायकी खातें स्वायन फ्लूचेर उपाय करूंक सज्ज आसा. जायतीं वखदांय आसात. व्हायरल दुयेंस आशिल्ल्यान आनीकय केशी येवंक शकतात म्हूण भलायकी अधिकारी सांगतात. We have 4 cases of swine flu in Shiroda. Being a viral disease, we are expecting cases. IEC activities are carried out. Okay, we are well equipped with the tablets, antiviral tablets, that is Tamiflu. Since swine flu is like any other flu, we would continue to get these cases. With proper precautions and medications, the disease can be tackled. आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान पणजे डिजिटल वर्ल्ड शोरूमाचें उक्तावण केलें. Hello, I'm Vishal Lobo and this is my wife Natasha, and this is our Samsung showroom. It's the first of the kind in Goa. There are many showrooms in Panjim, but this one is a little unique because it's a different look to it. Okay, over here we have gone into this venture basically to give our customers a better experience with the Samsung mobiles and to give them the better service that we know we can give them. Okay, with the support of the company, I think we will achieve from my side. Anyone coming to this store basically will get a first-hand experience of every Samsung mobile which is available in the Indian market basically. So you can come over here, you'll get a live demo, you will get all the latest features, all the schemes, first-hand, whichever the companies have given. It can be with Bajaj Finance or you can pay by credit cards, HDFC credit cards. You can do finances or instant cashbacks. You'll get the best deal basically. So you come over here and experience it and then you will know. मंत्री गोविंद गावडेन कुंकळे बंधाऱ्याच्या कामाची बुन्याद घाली. आज ह्या कुंकळेच्या गांवांत ह्या बंधाऱ्याचें काम सुरू करपाचें आज उद्घाटन आमी केल्लें आसा. आमचो एक प्रमुख एक मुद्दो आसा की जी कुळागरां आसात, जी भाटाबेसां आसात, जे आमचे व्हाळ जे आसात किंवा बारीक बारीक जे तळी आसात, ते जे काही गोष्टी हे जलसिंचन कामा खातीर ज्यो काही गोष्टी आमकां लागपाक जाय त्यो आमी प्रामुख्यान आनी प्राधान्यान घेतले अशें हांवें ह्या प्रियोळ मतदारसंघात ठरलेलें आसा. कारण प्रियोळ मतदारसंघ हो एक शेती प्रधान मतदारसंघ आणि तातूंतले 80% शेतकार जावन आसा. हांव सगळ्या शेतकारांचे आणि हांगा जे शेतकार जे हांगसर उबे आसात किंवा तांचे जेका हें उदक खातीर जाय, काही गोष्टी तांच्यो आनी जर कितें जर आसल्यो जाल्यार तांच्यांनी आमकां सांगचें दिसचे. तांचे काही गोष्टी की मागणी ज्यो आसात ते दसास लावपाचो आमचो प्रयत्न सातत्यान आसतलो. कितलें जालें? 12.5 लाख. आनी केन्ना म्हणलें काम सोंपतलें? काम म्हाका दिसता नोव्हेंबराक आमी हें बांदतले पळय ताचे पयलीं सोंपतलें. मायना कुडतरी मान्सून ब्लास्ट इव्हेंट जालो. I'm here on behalf of the Asalna Parachute, the Regina Martin Parachute. I'm a part of it, and we have been waiting for this monsoon blast for 2 years. You know, this adventurous, this exciting, this thrilling event is back again. Well, it's actually a great experience, you know, participating in this sort of events. If you're having 32 parishes all over Goa coming in one single place and basically showcasing their talents, obviously no one says no. Well, we are totally thrilled by it. The purpose of organizing this event is that we wanted to give a platform for all the youth members where they can showcase their talents, and they could also come together, connect with one another, because we have like almost a huge crowd that are going to interact with one another. रोहिंग्या मुस्लिम घुसखोरां खातीर गोंयांत रॅली काडटात म्हूण म्हापशा राष्ट्रप्रेमींनी निशेध केलो. ह्या सगळ्यांची चवकशी जावची म्हूण तांणी डेप्युटी कलेक्टराक निवेदनूय दिलें. हांगासर जे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान आमी निवेदन दिलां, हे निवेदन सगळे राष्ट्रप्रेमी संघटना हांच्या मार्फत दिलां. मागणी दवरल्या की रोहिंग्या मुसलमान संदर्भात तांकां सुप्रीम कोर्टान आमच्या केंद्र सरकारान एक प्रतिज्ञापत्र सादर केला
की हांचो संबंध ICC आसा आणि त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेक ह्या रोहिंग्या पासून धोको आसा आणि त्या विशय संदर्भात जे कोण तांच्या समर्थनान उबे रावल्या त्या सगळ्यांची सखोल चौकशी जाची अशा तरेची मागणी ह्या निवेदनाच्या माध्यमातून आम्ही हांगासर केल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक ब्रेक.